प्रितीच्या भावणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज बुधवार आनी आयचें शुभ वर्तमान जावन आसा माकुचो 12वो विस्वोर वोड 18 ते 27 पर्यंत। मार्क चॅप्टर 12 वर्सेस 18 to 27। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। उपरांत सादुकी पुनर्जीवनपण ना म्हणटात ते जेजूशी आयले आनी ताचे कडेन ताणें विचारलें, गुरुजी, मोइसेसान आमकां अशें बरोवन दवरलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपल्या बायलेक फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार हाच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसोद उत्पन्न करची। तर 7 भाव आसले। पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी संसोद नासतना मेलो, आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो, ताकाय सोसोत ना जाली। आनी तसोच तिसरो, त्या जिन्सी 7 जाणांनी भुरग्यां बाळ दवरूंक ना। सगळ्या उपरांत बायलूय मेली, तर 7 जाणांची ती पोतीन जाल्ली देखून पुनर्जीवनपणांत मेल्लीं मनशां नव्यान जिवन जातले तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन जातली ती। आनी जेजून प्रतिपालन तांकां म्हणलें, पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळत देखून तुमी अशें चुकतात न्हय। पुनर्जीवनपणाच्या सोम्यार दादले लग्न जायनात आनी बायलांक लग्न करून दिनात, पूण ती स्वर्गार आसतो देवदूतां सारखी जातात। आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणा विशीं अब्रामाचो देव तो हांव, इजाकाचो देव तो हांव, जाकोबाचो देव तो हांव, अशें देवान मोइसेसाक सांगलां तें जिनकुटा खबरेन ताच्या पुस्तकांत तुमी वाचीन आसलां। मेल्ल्यांचो न्हय तो, बगोर जिवी आसलेल्यांचो देव तो, तुमी भोव चुकतात। प्रितीच्या भावणीनो, आयज जें शुभ वर्तमान आमी वाचलां, जेजू मेलेल्यांच्या पुनर्जीवना विशीं विचार करता। आनी ही जी शिकवण ताणें सादुसींक दिल्ली त्या दिसा 2000 वर्सां पयलीं, ही शिकवण आयज तुका आनी म्हाका आमकां सगल्यांक ती शिकवण आमकां मेळटा। भाव भयणीनो, कितें घडटा? सादुकी जे पुनर्जीवनपण सोत मानिना, दे डोंट बिलीव इन द रेजरेक्शन, ते कितें करतात? ते जेजूशी येतात आनी जेजूक म्हणटात, एक बायल आसली, 7 बरोबर लग्न केली आनी 7 तिजे घरकार मरण गेले। आनी जेन्ना ती पुनर्जीवन जातली, हे सगळे जे न्हवरे तिजे बरोबर लग्न केले ते कोणाचे जातले? आनी भाव भयणीनो, जेजू तांकां कितें सांगता? जेजू तांकां सांगता, तुमी देवाचें उतर नकळत म्हणटा, तुमकां आजून देवाच्या उतराची सजमणी ना। कित्याक तुमी जे विचारतात, तुमी फकत ह्या संवसाराच्या वस्तू प्रमाणे सांगतात। 24 पडीन कितें म्हणटा जेजू? पवित्र पुस्तकान न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळत देखून तुमी अशें चुकतात न्हय। आनी भाव भयणीनो, ह्या संवसारान लोक लग्न करता, ह्या संवसारान आमकां पाय माय आसता, कित्याक लग्ना वरवीं आमकां लोकांक भुरगीं मेळटात, एका पाय मायक भुरगीं मेळटात, एका घरकाराक पत्नीक भुरगीं मेळटात। आनी ह्या संवसारान आमी संबंद दवरता, आमच्या पाय बरोबर, माय बरोबर, भाव भयणी बरोबर। मागीर आमी थोड्या वर्सांनी लग्न करता, आतां आमची बायल आसता, आमचो घरकार आसता। आनी भाव भयणीनो, ह्या संवसारान जो संबंद एक घरकार आनी आपली बायल दवरता, तेच भाशेन स्वर्गा राज्यान असो संबंद आसना। कित्याक जेन्ना कोण ह्या संवसारांतलो भायर सरता आनी ताणें जेजू बरोबर जेजूचेर भावट दवरला, तो खरेपण एक क्रिस्ती, एक भावार्थी जाला, ताचें तारण जालां, मरतकूच एक दीस ते आंच बडया भाशेन स्वर्गार आसतले। म्हणटच आमी कितले फाटी आमी चिंता ह्या संवसारान, म्हजो पाय माय वयर स्वर्गार गेलो, आमची बायल वयर गेली, आमचो घोव वयर गेलो, आमची भुरगीं वयर गेली स्वर्गार। पूण भाव भयणीनो,
ह्या संवसारान जेन्ना आमी खरेपणी जेजूचेर बावर दवरता आमचें तारण जाता आनी जे संबंद आमी ह्या संवसारान दवरता आमी संबंद दवरता आमच्या गोरकारा बरोबर आमच्या बायले बरोबर आमच्या पाय बरोबर आमच्या भयणां बरोबर आमच्या आमिगां बरोबर पूण जो कोण जेजूचेर बावर दवरता तो आतां जेजूचो भाव जाता तो जेजूची भयण जाता आनी आमी भाव भयणीनो एक भाव भयणा भाशेन देवाची भुरगीं भाशेन आमी ह्या संवसारान जिवंक जाय आनी एक दीस आमी स्वर्गा राज्यान सासणाचें सूख आमी भोगूंक पावतले कित्याक थंयसर आमच्यान म्हणूंक जाय ही म्हजी बायल आसली वय बायल आसत तो घोव आसत पूण आमी जेन्ना स्वर्गार वेता आमी फकत भाव भयणां जाता आनी आमी देवाची भुरगीं जाता म्हणटच आयज भाव भयणीनो आमी खेरीत भाशेन आयज ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करीत जाल्या जे संबंद आमी ह्या संवसारान दवरता आमी संबंद धरूंक जाय पयलो एका भावाचो आनी भयणीचो कोणाचो भाव भयणीचो जो कोण जेजूचो भाव हा जेजूची भयण आसा कित्याक जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता जेजूक आमचो सोमी देव आनी सोरवंडार मानता आतां भाव भयणीनो आमी देवाची भुरगीं जाता सुर्गीचो बाप आमचो पाय जाता आमचो बाप जाता तो आनी आमी आतां भुरगीं म्हणून देवाची ह्या संवसारान आमी भुरग्यां भाशेन देवाच्या भुरग्यां भाशेन आमी जियेता मोगान जियेता काकूतकायेन जियेता देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता जेन्ना आमी ह्या संवसारांतली भायर सरता आमी मरण भायर वेता एक दीस आमी सासणाचें सूख भोगूंक पावता थंयसर आतां संबंद जो संवसाराचेर दवरला तो संबंद ना ताजे वयन बरो संबंद कित्याक आमी भाव भयणां जाता म्हणटच सर्गार वयतकच म्हजी बायल जाता म्हजी भयण आनी आनी हांव म्हजे बायलेक हांव जाता तिजो भाव कित्याक हांव आतां सर्गार आसा कित्याक जेजूचो भाव जाला हांव आनी म्हजी बायल जेजूची भयण जाल्या आनी आमी सगळीं देवाची भुरगीं जाल्या तर आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन आमी फकत जेन्ना चिंता म्हजी बायल म्हजी भुरगीं म्हजो भाव म्हजी भयण म्हजो आमी हे संबंद आमी दवरचे स्वातेक आयज आमी देवाची भुरगीं म्हूण एकामेकाच्या मोगान आमी चलुया खरेपणी आमी भाव भयणां म्हणून चलुया आनी एक दीस सुर्गीचें सूख आमकां मेळटलेंच म्हणून आमकां खात्री आसा म्हणून आमी आतां ही तयारी सुरवात करुया तर भाव भयणीनो जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता आमी देवाची भुरगीं जाता पवित्र आत्म्या उदेशी आमी देवाचो मोग अणभवता आनी हो मोग आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता आमच्या दुस्मानाक पासून जेन्ना ह्या संवसारान आमी त्या मोगान जियेता एक दीस आमकां सासणाचें सूख भोगूंक मेळटा आनी हें सपनाचें सूख भोगूंक ही तयारी करूंक आयज तान आमी सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता